सगळ्यांक नमस्कार, गुड इवनिंग। आयज जो प्रोटेस्ट आम्ही हांगा ऑर्गनायज केला ते आमच्या प्रोटेस्टामध्ये आमचे आदले अध्यक्ष समीर भाई, आदले जनरल सेक्रेटरी किरण आणि आताची नवनिर्वाचित पूर्ण टीम यांच्या मार्गदर्शन आणि यांच्या लिडरशिपी अंडर आम्ही हो आयज प्रोटेस्ट आमचे अध्यक्ष दामूभाई यांच्यानी आमकां थंय मार्गदर्शन करून आम्ही मार्च करून हांगा काँग्रेस भवनाकडे आयले। आणि प्रोटेस्ट काडपाचे कारण म्हणजे हो प्रोटेस्ट पहिल्यान पयली हांव सगळ्या मिडिया आणि पूर्ण गोयच्या युवा वर्गाक सांगपाक सोदता, हो प्रोटेस्ट हो काँग्रेस वर्सेस बीजेपी न्ही। हो प्रोटेस्ट आसा हो नॅशनलिस्ट वर्सेस एंटी नॅशनलिस्टांचो आसा। हे पहिल्यान पयली सगळ्या युवा वर्गान आमी हो जाण दवरपाक जाय। आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून कमळ घालून कदाचित हांगा आयला आसतले, कारण एका पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांनी काल जे इंटरनॅशनल समिटात जे कृत्य केला ते इतले घाणेरडे कृत्य आसा। आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून सुद्धा 40 वर्सां ऑपोजिशनान आसले, पण केन्ना एंटी इंडिया फोर्सिसा वांगडा केन्ना उबे रावना। आमचे भारतीय जनता पार्टीचे खंयचेय लिडर आसतले, आमच्या मदीं आमचे टुरिझम मंत्री रोहन सरूय पावल्ले आसा, हांव तेंचें स्वागत करता हांगा। हांव चड वेळ घेयना। आयज हो जो प्रोटेस्ट आसा हो नॅशनलिस्ट वर्सीस एंटी नॅशनलिस्टांचो प्रोटेस्ट आसा, हो काँग्रेस वर्सीस बीजेपी ना। कारण की काल जे यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी AI इम्पॅक्ट समिट जो वर्ल्डान 2 कंट्री फ्रांस आणि इंडिया हे 2 कंट्री एक जाऊन पूर्ण जगा खातीर AIचे विजन दवरपा खातीर जे एक समिट सुरू केल्ले, जे पहिले एडिशन फ्रांसाक पॅरीस जाल्ले आणि दुसरे एडिशन हे भारतान न्यू दिल्ली हांगा जाताले। थंय 20 देशांचे राष्ट्रपती आयिल्ले, कितलेशेच एम्बेसिडर्स आयिल्ले। त्या कार्यक्रमाक युवा वर्गाक एक नवी संधी असली पूर्ण देशाच्या AI शिकपाची, AI मॉड्यूल शिकपाची, स्टार्टअप सुरू करपाचे। त्या समिटात काँग्रेसच्या यूथ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वचून शर्टलेस हो जो फोटो तुम्ही पळयता आसतलो हो पूर्ण मिडियाक हांव दाखयता, हे कशे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण जगाचेर भारत देशाची नाव घाण करपाचे जे काम केला, हे राहुल गांधीच्या नेतृत्वान हे जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसात यांच्यानी हे काम केल्ले आसा। डेमोक्रेसी भितर प्रोटेस्ट करपाक सगळ्यांक रायट आसता, प्रोटेस्ट करपाक जागे आसता, त्यांच्यानी जंतर मंतर किंवा पार्लमेंटा भायर प्रोटेस्ट करपा आसलो, बट त्या समिटाच्या भितर घुसून इंटरनॅशनल गेस्टांच्या समोर भारत देशाचे नावाची घाण करपाचे काम हे राहुल गांधीचे कार्यकर्त्यांनी केला। आणि त्याच्या खातीर आमचे देशाचे युवा हे केन्नाच काँग्रेस पार्टीक आणि राहुल गांधीक माफ करचे ना। इतले वर्सां इलेक्शन हारपाचे जे फ्रस्ट्रेशन आसा, पयली EVM मशिनाचेर फोडले, मागीर वोटर लिस्टाचेर फोडले, मागीर वोटरांकूच फ्रॉड म्हणपाक लागलो, आणि आता नरेंद्र मोदीजीचे सक्सेस आणि भारत देशाची सक्सेस तांकां पळोवन वचो म्हणून इंटरनॅशनल समिटान घुसून लोकांक थंय मारपीट करपाचें काम तेंच्यांनी जे केला, हे हांव गोंयच्या युवाच्या माध्यमांतल्यान आणि गोंयच्या युवांच्या तर्फे हांव हो निषेध करता। आणि हांव सगळ्या युवा वर्गांक गोंयच्या सांगूंक सोदता की हो प्रोटेस्ट न्ही, ही एनआरकी आशिल्ली, आणि ह्या एनआरकीचो येणाऱ्या काळान थंय दिल्लीन लोकांनी जे सामान्य लोक असले तांच्यांनी ताका बेल्टांनी मारला आणि तांकां थंयच्यान धांवडून घातला। बट आमकां येणाऱ्या काळान गोंयान आमकां डेमोक्रेटिकली हांकां उत्तर दिवपाक जाय। येणाऱ्या काळान ज्यो निवडणुका जातल्यो तेन्ना काँग्रेसचे जे चरित्र आसा हे आमी चरित्र काढून दाखोवपाक जाय आणि एंटी नॅशनलिस्टांच्या विरुद्ध राहून आम्ही वोटिंग करपाक जाय। इतलेंच सांगता आणि माझे 2 उतरां सोंपयता। हांव फुडें मागता आमचे टुरिझम मंत्री रोहन सर यांच्याकडे की त्यांच्यानी 2 उतरां सांगता। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। आम्ही सगळे आज जे जमले आमच्या बरोबर आमचे युवा अध्यक्ष बाप्तुशार केळकर, बाकीचे सगळे उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा, उपस्थित इलेक्टेड मेंबर्स, पत्रकार भाव आणि भयणीनो, म्हाका जर तुषारान आपले पूर्ण तरेन व्यक्त केला। एक वाटेन आम्ही भारतीय सदांच जेन्ना जग पळयता 2014 पयलीं आणि 2014 मागीर, जाल्यार आमी सगळे एग्री जाता की लोकांचे भारत देशाकडे पळोवपाची नजरिया चेंज जाल्ली आसा। आमी म्हणटा अतिथी देवो भव, लोकांक आमी जेन्ना येता टुरिस्टांक तेन्ना आमी तांकां गॉड म्हणटात आणि त्या प्रमाणे आमी तांची सेवा करपाक वतात। आज विकसीत भारत जे नारो घेवन, जे विजन घेवन आमचे प्रधानमंत्री फुडें सरल्या, ते विकसीत भारताचे 4 खांब्याचेर युवा जावं, महिला जावं, गरीब कल्याण जावं, नाल्यार कृषी जावं, ह्या विचारधारान आमचो देश फुडें प्रगती करीत आसा। आणि प्रगती करता आसतना ज्या तरेन एक इश्यू आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा, प्लेसमेंट ऑल्सो इज बीइंग डन इन दीस पर्टिक्युलर मॅनर।
एक आज युवांक फुडें दिशा मेळची, टेक्नॉलॉजी दिशानुसार आमी बरेच हातून आसचे हे विचारधारा धरून प्रधानमंत्रीक 3 गजाल्यो आमकां सामको लागीं, ट्रेड, टेक्नॉलॉजी आनी टुरिझम। आणि टेक्नॉलॉजीच्या आधारात आज पूर्ण जग गोंया इंडियेक पळयता, इंडियेक भारताक पळयता आसतना AI समीट जशें तुषारान सांगलें तिसरी खेप जेन्ना जाले तेन्ना आमी भारत देश हांगा दिल्लीत जाले। इट इज अ मोमेंट ऑफ प्रायड फॉर अस वेर वी वर लुकिंग एट कोलॅबोरेशन, वी वर लुकिंग एट इनोव्हेशन, वी वर लुकिंग एट पार्टनरशिप्स। जवळ जवळ 90 कंट्रीजचे CEOs, देशाचे प्रेसिडेंट्स, ओवरऑल डिप्लोमॅसी हाऊ इट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू कुड सी इट इन दिल्ली। आय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द AI समीट। आणि ताज्या खातीर आमची तरुण पिढी इनोव्हेशनाच्या माध्यमांतल्यान कितले फुडें पावल्या तर थंय दिश्टी पडटाले। It was a summit of the country. It was not a summit of one individual. It was a summit of the youth. It was a summit for the future of the youth. आणि एक वाटेन हे जेन्ना समीट चलताले तेन्ना सगळे देश पळोवन ताळयो मारताले, बरोबर कोलॅबोरेट करताले, MOU सायन जाताले। States like us went over there and we also said what opportunities we can get as far as Goa is concerned. ह्या टायमार जेन्ना फ्रांस आणि इंडियाचे कोलॅबोरेटिव्ह आणि डिप्लोमॅटिक टायज चालू आसा, काँग्रेस सारकेली पार्टी थोडे युवा जांकां तांणी दिशाभूल करून उडयल्या ते थंय वता आणि बानयन घालून थंय बोवाळ मारपाक सुरू करतात। काँग्रेसीन बानयन घालपाचें दुकान ओपन केलां जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण समज काँग्रेसान समज बानयन विकपाचें दुकान सुद्दां केलां दॅट वॉज नॉट द फोरम। AI समीट वॉज व्हेरी क्लियर ऑन टेक्नॉलॉजी। तुका तुजे विशय मांडपा जाय जाल्यार फोरम आसता। If you want to talk about agreement, disagreement, it is within us. It is with us to talk to each other and sort out these issues. It is not for a forum like that to social media घे आणि थंय वच आणि बानयन घाल आणि जाय ते उलय म्हणून। आणि AI समीट हे तांकां एखादी कळचें ना, कित्याक ज्या लोकांक इंटेलिजन्स ना तांणी त्या हाचो एक्चुअली वापर करपाक जाय आशिल्लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तरी घेवन, कित्याक जेन्ना काँग्रेस हॅज लॉस्ट द part of understanding what is there for them, then they should have used this summit to get some knowledge. They used it the other way. आणि एक वाटेन जेन्ना आमी डिप्लोमॅसी म्हणटा, एक वाटेन आमी टायअप्स म्हणटा, एक वाटेन आमी देश फुडें व्हरपाक म्हणटा, त्या टायमार खंयच्याच पार्टीन कसल्याय विशय आसूं इंटरनॅशनल फोरमाचेर केन्नाच करूंक जायना, कित्याक इट इज अ ग्लोबल स्टेज फॉर द कंट्री. इट इज नॉट अ स्टेज फॉर अ इंडिव्हिज्युअल टू कम एंड गो. राहुल गांधी स्वता दिशाभूल जाला, स्वता अक्कल सोडल्या, स्वता खबर ना कितें करपाचें तें. काँग्रेस हॅज लॉस्ट अ प्लॅन आणि त्या प्लॅनांतल्यान दिशाभूल करून लोकांक आज तरुण पिढीक जे व्हरता ते पळोवन म्हाका दिसता इंटरनॅशनली दे हॅव एक्सपोज वॉट दे आर. देर आर पार्टी विच हॅज नो थॉट, विच कॅनॉट थिंक फॉर इट्स फ्युचर, cannot have plans for its future, but only do advertising of banyans and chattis is what they did on that day. I thoroughly, we all here standing here condemn this particular act. We condemn this act. हो act condemn करता असताना हांव मागता की सगळे जितले पार्टी आसा, सगळ्यो देशाच्यो पार्टी आसा, आमचे भितर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आसूंक शकता. उलोवया, वाद विवाद करूया, चर्चा करूया आणि सोल्युशन काढूया, ना की इंटरनॅशनल स्टेज वापरून देशाचे नाव खराब करचे. लेट अस बी मोर मॅच्युअर, लेट अस बी मोर डिप्लोमॅटिक, लेट अस हॅव मोर सेन्स ऑफ टेकिंग द कंट्री अहेड when it comes to a global stage. आणि ताज्या खातीर एक वाटेन आमी सगळ्यांची युनिटी मागता, सगळ्यांची मॅच्युरिटी मागता. and when we go on a stage like this, on an international stage, it is time for us to be showcasing what India is globally. आणि अशें समीट थोड्याच कंट्रीक मेळटा, आमच्या प्रधानमंत्री खातीर जे आमच्या कंट्रीक मेळ्ळे ताजो अभिमान आसून आमी फुडें वता आसतना, विकसीत भारत घडयता आसतना ताजो मॅक्झिमम फायदो घेवंक जाय आशिल्लो. हाज्या फुडें हे जेन्ना आमी काँग्रेसाचे कारनामे जे केल्ले आसा पूर्ण तरेन कंडेम करता. बानयनां विकपा जाय, पालिका बाजारांत वचा आनी विका, ना की हांगा येवन करात, हे तांकां उलो मारता. आणि सगळे जाण युनायटेडली आमी वी आर विथ आवर प्रायम मिनिस्टर फॉर टॉकिंग अबाउट विकसीत भारत. and we will ensure that summits like this give positive dividends to our youth who are looking for opportunities, and we will take them ahead and be a part of Viksit Bharat. आज हो भारतीय जनता युवा मोर्चाचो हो प्रोटेस्ट मोर्चा आज देशान एक व्हडली घटना पळयली. अख्खे देशान न्हय जाल्यार सगळे जगाचेर, आनी जगाचेर ही घटना म्हटल्यार आमकां भारतीयांक भितर लजेक घालपाची जी घटना आसा, ती घटना
काँग्रेसीचे पप्पू जे म्हणतात ते राहुल गांधींनी केली। AI समीट जे हेजी व्हडली चालू आसा त्या AI समिटान भितर भारत प्रतिनिधित्व करतना एका जागतीक मंचाचेर आमची एक इमेज जी आसा ती व्हडली इमेज केल्ली आसा आणि ही इमेज आयज इंटरनॅशनली ग्लोबली इंडिया ही सुपर पॉवर जाता आणि त्याच बरोबर इंडिया इज इन मेकिंग विश्वगुरू जातात ह्या हातूंत भितर वता आणि अशा वेळाचेर देश विदेशांतले अनेक व्हडले व्हडले कंपन्यांक बरोबर टायअप करपा खातीर आनी समिटा खातीर त्याच बरोबर फुडें वचपा खातीर देशांतले विदेशांतले व्हडले सगळे प्रतिनिधी हांगा आयिल्ले आसा। 150-200 विदेशांतले राष्ट्राचे प्रतिनिधी ह्या हातूंत भितर AI समिटान भितर सहभागी जाले। त्या जाग्याचेर AI समीट जगातली ह्या वर्सा जी जाल्या ती सगळ्यांत एक वन ऑफ द बेस्ट समीट जाता आणि तातूंत हळू आमचो दबदबो कितलो आसा दाखोवपा खातीर आमकां एक संद मेळ्ळ्या। पण अशें हातूंत भितर सुद्दां जेन्ना देशाचें नांव बरें जाता जेन्ना ह्या हातूंत भितर राष्ट्र प्रगती करता आणि सगळे राष्ट्रां आपली खंयची राष्ट्रां युद्धाक पेटल्या तर बाकीची राज्यां कर्जबाजारी जाल्लीं आसा तर बाकीचे अनेक राष्ट्रांनी भितर युवक जे आसात ते रस्त्यार येतात आणि वेगवेगळ्याचे विशय आसा। अशा वेळाचेर एकमेव राष्ट्र जे बरे भशेन चलता ते म्हटल्यार भारत इंडिया आणि हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे हातूंत भितर जगाचेर मक्तेदारी गाजोवपी एकमेव आणि सगळ्यांत सुशिक्षीत अशें बरे जर तरुण जर खंयच्यान भायर जर सरतात जाल्यार ते ह्या इंडियेंतल्यान भायर सरता। अशा ह्या जाग्याचेर इतलें बरें वातावरण आसतना काँग्रेसीक कसली दुर्बुद्धी सुटली म्हाका खबर ना आणि तांच्यांनी थंय वचून एक युवा तांचे आणि बाकीच्यांनी थंय वचून भारत विरोधी पंतप्रधाना विरोधी ही निदर्शनां करपा खातीर ती माची घेतली आणि थंय रावून शर्टलेस म्हणजे शर्ट काडून सुद्दां शर्टलेस अशें हे थंय निदर्शनां करून आमची लज काडली। सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार कळपाक जाय की बाबा तुमकां थंय कोणें धाडला। हे राहुल गांधीन हें सांगचें की ह्या जाग्याचेर वचून इंटरनॅशनल हातूंत भितर आमची नाचक्की करपाची तुका दुर्बुद्धी कोणें दिली। त्याच बरोबर ते खंयच्यान आयले ती गाडी सगळ्यांक तांकां घेवन ती थंय आयिल्ली ती कोणें अरेंज केल्ली ते एका दिसा पयलीं येवन दिल्ली राविल्ले ते कशे राविल्ले ह्यो सगळ्यो गोश्टी आतां हळू डिकोड जातल्योच। पण त्याय बरोबर हें ज्या तरेन केलां तांकां जी अरेस्ट केल्या ती खरोखर खरीच अरेस्ट केल्ली ती योग्य आसा आणि तातूंत भितर तातूंतल्यान ह्या राहुल गांधीन भितर ह्या सगळो जो प्लॅन जो केल्लो आसा जो इनडायरेक्टली दुश्मनाक फितुरी आसा भारताची लज करपा खातीर जो करता अनेक विशय तो नाका जाल्ले जे पार्लिमेंटान काडटा त्या खातीर हो प्रोटेस्ट म्हणटा आसा। ही खरें म्हणल्यार राहुल गांधीक हाजेर माफी मागची पडटली हाजे फुड्यान येवन की हें काँग्रेसीन केल्लें पळय कृत्य आसा तें सगळ्यांत निंदनीय कृत्य आसा घाणेरडें कृत्य आसा आणि म्हणून आमी सगळे ताचो हो शेमफूल एक्ट आसा ताचो निशेध करता। त्याच बरोबर एक गजाल अशी आसा की ह्या सगळ्या घडटना भितर बाकीचे सगळे काँग्रेसीचे सगळे जे आसा ते ओग्गी राविल्ले आसा कारण तांकांय कळना की ही हाणें आमकां लजेक घातलें म्हणून। गजाल जाय जाल्यार एक प्लॅटफॉर्म तांकां वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आशिल्ले जंतर मंतराचेर वचून माननीय नरेंद्र मोदीचे विरोधान तुमी करूंक शकताले तुमी जंतर मंतराक वचून किंवा आनी खंयच्या हातून वचून तुमी निदर्शनां वेगवेगळ्या जाग्याचेर करूंक शकताले। पण ज्या जाग्यार आमचो राष्ट्राचो एक एकठांय आसा युनायटेड आसा हें जेन्ना दाखोवपाचो जेन्ना संद येता तेन्ना राष्ट्राक विकनाकात तेन्ना राष्ट्राक विकून दिवपाचें हें एक घाणेरडें कृत्य केलें ताचो निशेध हो आसा आनी त्या खातीर सगळ्या आमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताचो शेम सगळें हें शेमलेस हें आसा हें कृत्य आसा ताचो निशेध करता। शर्टलेस जे ते थंय रावून कॅरेक्टरलेस आनी त्याच बरोबर जे हे घाणेरडें निंदनीय कृत्य केलें आसा सगळे भारतीय जनता पार्टींत न्ही सगळ्या गोंयचे वतीन सुद्दां ताचो निशेध आसा।